आता आमचे जून आता आमचे बोटी बंद आणि ऑगस्टाचे 1 तारखेर आमचे बोटी चालू जातली. सध्या आता बोटी बंद म्हणल्यार आमचे एक 10 दिसां पयलीं वेदराक लागून मातशे बोटी बंद जाले, नाजाल्यार आता 1 तारीख पासून चलपाचे आसले. गेले ते सिजन 2017 सिजन ओके आसलें आनी होय पावट ओके आहा, पूण आमकां मातशे त्रास जाता. आमची जेटी मातशी ल्हान आहा, बोटी सारके जायनाय आनी आमचें कामूय करपाक फिशरीन घेयलेलें डायरेक्टर फिशरीन तेवूय आमचें आजून कंप्लीट जावना, इनकम्प्लीटूच आहा आनी तेवूय मातशें तेणी काम आमकां बेगीन करून दिवचें. फिशींग बंदी आयज पासून आमी लागू केल्ली आसा, सगळ्याच सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय लागू केल्ली आसा. पश्चिम किनारपट्टी भागांत जी राज्यां येता, गुजरात येता, केरळ येता, महाराष्ट्र येता, गोवा येता, अशी 5 राज्यां किनारपट्टी भाग जो पश्चिमी किनारपट्टी भाग आसा, हे राज्यांक हो आदेश लागू जाल्लो आसा. 9.9 हॉर्स पावरचे जे मशीन आसा, पारंपारीक मच्छीमार जे वापरतात, तेच फक्त ह्या बंदीच्या काळांत समुद्र 5 किलोमिटर पर्यंत वचूंक ताका परमिशन आसा. ताजे वयर जे हॉर्स पावरची मशिनां लावन जे फिशींग करतात तांकां थंय अलाव ना. ही मासेमारी बंदी आमी ताजेर जर अशी बेकायदेशीर रित्या कोणें केली जाल्यार तांचेर खर एक्शन घेतली वतली.